गोंयांत पेट्रोल 1 रुपया आणि डिझेल 1.5 रुपया वाडटा। डिझेल पेट्रोला परस म्हारग जाला। गोंय सरकारान पेट्रोल 2 रुपये 3 पैसे जाल्यार डिझेल 1 रुपये 7 पैसे वाडयला। केंद्रान नेमके मध्यान सावन पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे देंवयला, डिझेल 50 पैसे वाडयला। सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयसो जाय म्हणून पेट्रोल आनी डिझेलाचेर सेस लायिल्ल्यान पेट्रोल आनी डिझेल वाडटा। NH4A आनी NH17 हायवे 4 लेन आनी 6 लेन करपाचे प्रकल्पाक 5 ते 6 हजार कोटी खर्च येतलो। ते खातीर सरकार पयसो उबो करता म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर थोड्यो गजाली केंद्र सरकाराच्या मदतीन आनी थोड्यो गजाली गोवा सरकाराचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड आमी जो पयर पळय फाल्यांच्यान पेट्रोल जे 2 रुपया 3 पैसे काय कितें आनी डिझेल 1 रुपया 7 पैसे कितें वाडटा, तो जो पयसो येतलो पळय तो एंटायरली वी वील बी स्पेंडींग फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट दॅट इन्क्लूड्स द नॅशनल हायवे 17 and 4 ओरी मागीर तातूंत खांडेपार ब्रिज आयलो, तातूंत भितर गालजीबाग तळपण तो शॉर्टकट ब्रिजा सकट लोलयां वचणार आयलो, तातूंत भितर हें सगळें रुंदीकरण जाय म्हणजे म्हापसा ते हाज्या भितर 6 लेनींग, पणजे म्हापसा ते मडगांव पर्यंत 6 लेनींग आनी अप टू म्हापसा आनी बियॉन्ड मडगांव 4 लेनींग असो भितर प्रकल्प सगळो इन्क्लुडेड आसा। इट रिक्वायर्स अबाउट 5,000-6,000 crores. Out of that 1,200 or 1,000 is being already given by central government in terms of Mandovi Bridge. मांडवी ब्रिज पूर्ण जाय पर्यंत हो सगळो रस्तो रुंद जावचो हाज्या खातीर प्रयत्न आसतलो, मिनिमम लोकांची डिस्प्लेसमेंट करून। इतले मजगती केंद्र सरकारान नेमको पेट्रोलाचो प्रेस लिटराक 1 रुपया 9 पैसे देंवयलो। डिझेल मात लिटराक 50 पैशांनी वाडयला। ताका लागून गोंयांत पेट्रोल आतां फक्त लिटराक सुमार 1 रुपया वाडटले। मध्यान सावन ही दरवाड लागू जातली। गोंयांत सध्या पेट्रोल 62 रुपया आनी डिझेल 63 रुपयांनी लिटर मेळटले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दर्यादेगेर बेकायदेशीर बांदकामां किल्लतात। केशी CZMA मेरेन व्हरूनय कांयच जायना, फक्त हप्ते घेवप चल्ला म्हणून विरोधकांनी राना मंत्री अलिनाक उजर आयली। GCZMAचेर सरकाराचो अधिकार ना, समितीक आदेशूय दिवंक शकना म्हणून मुख्यमंत्री मदीं पडलो। विजयान मोर्जी मांद्रेचे बेकायदेशीर रिसॉर्टांचो प्रस्न काडिल्लो। GCZMA कडेन 27 केशी आयल्यात। मोडलां एकूच बांदकाम। हॉटेलां आनी रिसॉर्टांनी गोंयकारांच्यो दर्यावेळेर वचपाच्यो वाटो वाडयल्यात म्हणून BJPचो मायकल उलयलो। 26 hotels and resorts, especially in the Morji Mandre area of Penne Taluka, had violated CRZ regulations, whilst 27 hotels in the rest of Goa, in the rest of the 11 talukas of Goa, had committed CRZ violations. You cannot give special status for Goa. Why this special status for these hotels in the Mandri Morji belt which are illegal? I would like to request you to instruct your officials, one, to have a survey of all the accesses to the beaches available for Goans, because legal as well as illegal hotels are blocking accesses to beaches. Whether you will be able to give this. Otherwise, this is nothing. We are talking about special status on one hand, and here we are giving special status to illegalities. The GCZMA does not calculate areas left for passages or for recreation areas on the beaches, which essentially needs to be addressed by the local authorities and the tourism department. Pending demolition. You have said you have passed the demolition order but not demolished it. Which is that case? Bardo. Since when is it pending? Speaker sir, I'm not aware of all these minute details because as we all know, GCZMA is an autonomous body. Because there is a racket going on by which there is match fixing. It is minute details with respect to dates. But very major. फुडल्या खेपा ह्या प्रश्नाचेर उत्तरूच दिलें वचचें ना, कारण GCZMA is an statutory independent authority. She is giving assembly बंद करूया, उत्तरूच देऊ नका, assembly बंद कर, सगळे प्रोटेक्ट कर, सगळे हफ्ते घेतात तुम्ही। 6 वर्सांच्या ल्हान चलयेचेर बलात्कार जाला म्हणपाचें वैजकी तपासणेंत स्पश्ट जालां। हे केशींत अटक केल्ल्या रजत शिंदेक म्हापशेच्या कोर्टान 7 दिसांची पुलीस कादय दिल्या। बुधवारा होणजुण्या 70 वर्सांच्या बायलेच्या खुनाचो मात अजून कांयच पत्तो लागिल्लो ना।
गंभीर जखमी जाल्ली बरोबरची दुसरी बायल उलोवंक लागल्या उपरांत खुनी कोण तें कळटलें म्हूण पुलीस रावल्यात. तिका मेडिकलांत घाल्या. इंजेक्शन तोपून हो खून केला म्हूण सध्या बोवाळ पडला. बार्देश तालुक्यात दिसान दीस गुन्यांव वाडत चल्ल्यात. बुधवारा एकाच दिसा बार्देशांत 2 गंभीर गुन्यांव घडले. अंजुण्या 70 वर्साच्या एका बायलेचो भर दिसा खून जालो जाल्यार दुसरी एक बायल गंभीर जखमी जाल्या. लुइजा फर्नांडीस आनी तिची भावजय तेर्शिला फर्नांडीस ही दोगा बायलां अंजुण्या कुमार वाड्यार रावताली. बुधवारा दनपारा कोणे तरी घरान येवन दोनूय बायलांचेर हल्लो केलो. तातूंत लुइजाक मरण आयले जाल्यार तेर्शिलाक जीएमसीन घाल्या. लुइजाच्या कुडीचो शुक्रारा पोस्टमॉर्टम करतले. म्हापशे खोर्ले एका 6 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान म्हापशे पोलिसांनी रजत शिंदे ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. हो तरणाटो त्या चलयेचो सोयरो लागता. वैजकी तपासान त्या चलयेचेर अत्याचार जाल्ल्याचे सिद्ध जाला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी श्याम सुंदर फडटे. घेऊ एक विराम.